शिरोड्या हांगासर फाटल्या शेनवारा दिसा बांद फुटिल्ल्यान सुमार 700 परस चड जाणांची शेतां उदका पोंदाक गेल्यात। कांय दिसा पयलीं केल्ली ही शेतां उदका पोंदाक गेल्ल्यान शेतकारांचेर व्हडलें संकश्ट कोसळ्ळां। सरकारान हो बांद सारको करपा कडेन फाटल्या 3 वर्सां सावन आडनदर केल्ल्यान ही पाळी सध्या शेतकारांचेर आयिल्ल्या खातीर शेतकार सामकेच तिडकल्यात। उदकान भरिल्ल्या साळावली धरणाचें उदक जुवारी न्हंयेन सोडटाले, ताका लागून आडपय आनी दुर्भाट हांगाचे फेरी धक्के उदका पोंदाक गेल्यात। शिरोड्या हांगा बांदाक खावटे पडपाक साळावलीचें उदक कारण आसा अशें शेतकारांनी सांगलां। दोटे खाजन आज हांगा जे हे पडला जेका खावटी म्हणटात ते सगळे 10 मीटर खावटी पडला आणि शेतकरी सगळे पयलीं साकून तितून पडलेले आसा। डेली करचेच पडटलें आमकां आनी चडांत चड मोठी जाला ते आमच्या हाती भायर गेल्ले कारणान आमी कशें करून आज 5-6 दीस जाले ते तयारी करतात आणि त्याचे मुळे हांगा कमीत कमी हजारो हेक्टर जमीन इतलीशीच जमीन वाया गेली। परचे पीक आमकां मेळना अशें करून आणि फुडें जो बांद आसा तो तसोच जाल्लो आसा, तसोच हीच परिस्थिती आसा। आतां हो जरी बांदलो फुडल्या बांदाचे आमकां कांय शक्ती ना, म्हणजे कसो उरत म्हणून ऑलरेडी आमी तो हितून घातलेले आसा टेंडराचेर उरला म्हणटा ते आमकां टेंडर अजून जाल्लो ना। टेंडर केन्ना जातलो बेगीन जावचें म्हणून आमी मागता बेगीन हें करचें। आणि हो जो पळय खर्च केला आमी असो तसो पण आमकां मदत करून खर्च केला तो आमकां कितें सरकारान आमकां मदत करची, कित्याक आमकां त्यामुळे आमी त्यांचे ते पयशे दिवपाक शकतले, दुसरे ते आमकां कितें आदार करूंक शकतले। कित्याक सगळें बांद आमी मामलेदारा पासून इन्फॉर्म केला। तुम्ही गव्हर्नमेंट सरकारा बरोबर गेल्ले? आमी करून दिला, आमी पडलो म्हणून सांगला तेका, सगळें दाखयलें तांकां। फक्त आतां आमगेलें कितें हें आमकां अरेंज करपाक शेनवारा पडलें न्ही, तें शेनवारा पडलें म्हणटकीर आमकां त्रास जाले। आमी पळय अरेंजमेंट आमकां फेरी मागलेली, 3 फेरीकारांक पासून आमकां सतयलें, नाजाल्यार आमकां तें जाग्यार पडटा आशिल्लें।